काळ वेळ सांगून येना. ही नैसर्गिक आपत्ती जी आसा ती आपले स्वरूप सांगून येना. तशेंच जिवीत आणि मालमत्ता हाजो कितले नुकसान जातले हेजो आराखडोय दिवन खंयची नैसर्गिक आपत्ती येना. पूण तरी आसतना जीवन आणि मालमत्तेची जी नासाडी जाता किंवा नुकसान जाता हेजेर अंकुश दवरप किंवा ती कमीत कमी कशी जातली हें पळोवप सदांच सरकारांचे आणि प्रशासनाचे कार्य जावन आसा आणि हें आमी करीत येयल्ले आसा. आणि काउन्सिलर हांच्यांनी स्वता डिक्लेरेशन दिवचें पडटा की हय म्हाजो वार्ड जो आसा तो हागणदारी मुक्त जालो. हांव बेस्ट दी म्हणना. आणि काही म्हणजे पत्रकारांनी तेजेर टिका केली. पण आम्ही प्रत्येकाक जर घरान टॉयलेट दिवंक शकूंक नासत तर एखाद्या वार्डाचेर जर 3 घरांनी टॉयलेट ना तर आम्ही आता थंयसर मोबायल टॉयलेट अवेलेबल करून दिला, बायो टॉयलेट अवेलेबल करून दिला. अनलेस अँड अंटील त्याच्या घरात टॉयलेट आम्ही दितलेच. आम्ही तो ना म्हणूंक ना. पण आमकां डिक्लेअर करप अत्यंत गरजेचें आसा. सामाजिक काम करता पत्रकार आसतले, बाकीचे सगळे काम करता आसतले, तांच्यांनी एखाद्या शेवटचो मनीस त्याच्या पर्यंत कोणूच पावना जेका आमी अंत्योदय म्हणटा. हे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आणि ते काम करपाक तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. हांवें कित्याक सांगलें, आयज कदाचित डेप्युटी कलेक्टराचो सर्वे करपी मनीस एखाद्या जाणटेल्या आवयचें घर जर पडलां तिच्या पर्यंत पावूंकूय नासतलो. तिका अर्ज बरोवपाक येना, तिका फोन करपाक येना, ती आमकां सांगपाक डेप्युटी कलेक्टरान येना. ती बाबडी थंयच आसा गांवांत, खंय तरी शिरोड्या गांवांतल्या पंचवाडींतल्यान एकदम टोकाक खंय तरी रावता आसतली. तें काम जें आसा आमच्या सगळ्या लोकांचें आसा. अशा पद्दतीन जर कोण उरला जाल्यार अजुनूय बी तुमी कळोवचें. तुम्ही आमच्या एक तर गावातल्या पंचायतीतल्या तलाट्याक सांगचें, मामलेदाराक सांगचें. हांवें परत आमच्या सगळ्या स्टाफाक आनी ऑफिसराक इन्स्ट्रक्शन दिला की त्यांच्यानी वचून परत एक जे दिवपाचे कितें फूल जावं फुलाची पाकळी पूण ती आयज मेळप कित्याक गरजेची आसा. लोकांनी घर सारकें करपाचें ह्या गणेश उत्सव आसा. हे सगळे तरेचे पळोवन तेणें केलें बरें केलें म्हणून आनी अशेंच प्रत्येक वेळार करचें. जेन्ना जेन्ना लोकांची आपत्ती अशी येता गरीब लोकांचे सामके गरीब लोक त्रासा पडटा सारके. म्हणून हे वेळार सरकार पावप आनी सरकारी अधिकारी जे आसात तेणी बी रोखडे हें केल्लें सगळें हें दिवपाचें हें करपाचें फोंडेचेर जे आसात एडिशनल कलेक्टर जावं डेप्युटी कलेक्टर जावं कलेक्टराच्या मदतीन हें सगळें तरी जालां. आनी तितून हांव जाणा हांगसर एक फायर डिपार्टमेंट आसा. जे जेन्ना फायर डिपार्टमेंट जेन्ना झाडां पडली आनी कितें पडलें एक डिपार्टमेंट आमचे गोंयचें जे सगळे कडेन बरें काम करता की झाडां बिडां वचून रोखडीच कापून वयता. इतले भुरगे हुशार आसा आनी एक्टीव आसा. त्याच्या वेळाचेर आर्टिफिशियल मशिनरी त्या कोपा मुखार केन्नाच चलना. हे म्हाका दिसता आमी जवळ जवळ 1982 सालान असो तरेचो सबंद गोंया भितर एक वेळ आयिल्लो आशिल्लो आनी तदनंतर वरून कितलेशे वर्सांनी हो ह्या आपत्तीचो कहर आमच्या ह्या प्रदेशाक आज मांडिल्लो आसा. त्याच प्रमाणे हेका खुबशे जबाबदार आमी आसात, लोकूय आसात. हे आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. जांकां हांगा फटको बशिल्लो आसात, कोणाक लागून फटको बशिल्लो आसात हेवूय आज सोदून काडपाची जबाबदारी ह्या सर्वसामान्य लोकांची आसा. ज्या वेळाचेर आमी सगळ्यो उदकाच्यो जे नॅचरल जे सोर्सीस जे आसात ते जर ब्लॉक जर केले आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर किंवा वैयक्तीक स्वार्था खातीर जाल्यार असो तरेचो प्रसंग आमचेर येतलोच. पूण हे फुडें ह्यो अश्यो काही गोश्टी जावपाक जायना हेची जबाबदारी आमी सगळे गोंयकारांनी घेवप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कारण आज अशी एक सुद्धा फक्त म्हाका एक जिवीत हानी सोडली जाल्यार खंय तशी जिवीत हानी जाली ना. मनशाचें जिवनाक हेका मोल ना. म्हणजे आमी ते पयशांनी विकत घेवपाक शकना. आनी म्हणूनच मनीसपण जे आसा हे सगळ्या गोंयकारांनी किंवा जे जे स्टेक होल्डर्स जे आसात वेगळे वेगळे तेंच्यांनी जर आपण मनीसतेच्या भावनेन कसल्याच आहारीक न पडता सगळं कितें व्यवस्थापन जर आमी केलें किंवा त्या संदर्भान आपलो अतिरेक न करता काही सरकारी अधिकारी जे असतात ते फक्त गोंयांत 56,000 असतात आणि लोक असतात जवळजवळ 15 ते 16 लाख वोटर्स. हेजो अर्थ हे सगळेच अधिकारी प्रत्येक गोष्टीचेर विजील दवरपाक शकना. आणि म्हणूनच आमचे कर्तव्यदक्ष आज नागरिकांची एक जबाबदारी आसा.
कोणूय जर कितें वांकडें जर करता जाल्यार ते सरळ हाडपाची जबाबदारी हे तुम्ही जर घेतले जाल्यार अशा तरेचो विकोप आमकां आमचेर जावपाक शकता ना.